नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आनी हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कासावली मोल्या प्रवासी बस माल भरपी ट्रक आनी मोटारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगा जाणांक मरण. ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच आयिल्लें मरण जाल्यार बस चालकान आयज उपचारा वेळार सोडलो जीव. नोकरी दिवपाच्या आयस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या लोकांक तोपी घालपी प्रिया यादवाक कोल्हापुरांतल्यान अटक. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन आशिल्ली फरार. तपास सुरू. बोटधन्यांनी नुस्तें विकून पयशे कमोवचे न्ही तर कामगारांच्या भलायकेची घेवची जतनाय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. उदबंद जेटीचे केले उक्तावण. अंदूचो सुवाळो भव्य प्रमाणात करपाचो सरकाराचो निर्णय. आयतारा सान फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्याच्या समितीची जाली बसका. 90% काम जाला पुराय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची म्हायती. जागो कमी आशिल्ल्या कारणान पणजेच्या नुस्त्या बाजारात जाता अडचण. पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन येतात मार्केटात. आणि उत्तराखंड आलमोडा बस चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस खोल दरीत कोसळ्ळी. 40 प्रवाशांतल्या 15 जाणांक आयला मरण. बचाव कार्य सुरू. आता खबरो विस्तारान. कासावली मोल्या प्रवासी बस म्हाल व्हरपी ट्रक आनी मोटार ह्या 3 गाडयां मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें. हो अपघात आयतारा राती कडेन जाल्लो. हातूंत ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार आयज हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसतना बस चालकानूय जीव सोडलो. कासावली मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आणि माल व्हरपी ट्रक हाचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटरीन बशीक धक्को दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात ट्रक चालकाक काल रातीच मरण आयले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक आनी हेरांक पीएचच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले. आयज उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो. कशी किती ऍक्सिडेंट जालो? आता ते एक वयताले ट्रक वयताले आणि तो एक बस येल्ले ते बेंगलोरचे खंय तरी बस आयली. दोन्ही मारली मोकली ती गाडी आणि हांव आसा सायडीक स्लो आसा. ती बस आयली आंगार येयली न्ही आमकां ती माझी गाडीक ती घश्टून तुम्ही खोसपा वयताले? आमी आतां परवरी वयताले. ओके, तुमको हय ही गाडी म्हजी तुमको घसरून गेले? घश्टून गेली ती गाडी. किती जाण आसले फॅमिली भितर? आमची 6 जाण आहा फॅमिली. कोणाक काय जावना काय जाणा देवाच्या कृपान. ती दोन्ही मारली न्ही ती आमची बस आंगार येयले घश्टून गेली गाडी. बशीवाल्याची मिस्टेक आसतली? बशीवाल्याची मिस्टेक. पळयता आमी थोडा तेका मारलो तेणी ट्रकाक आणि आमच्या आंगार येयलो तो असोच सायडीक घेवन घश्टून गेली गाडी. आमी मोल्या सुकळी हांगा आसा जे बायोडायवर्सिटी कासावली म्हणटा थंय आसा आनी थंय सद्याक 3 गाडयां मदीं हांगा अपघात जाल्लो आसा. जी स्टार बस म्हणून ती एक जी स्लिपर कोच 5:45 सुटलेली बेंगलोर वचपाक. चांता ट्रॅव्हल्स ही स्लिपर कोच बस ती बेंगलोर वचपाक सुटलेली. जेन्ना ही बस सुकतळी क्रॉस करून बायोडायवर्सिटी कडेन पावली तेन्ना बसीचो वेग भरपूर आशिल्लो. तेणी एलपी ड्रायव्हराक हांगा धपको दिलो आनी त्याच्या धपक्या बरोबर एलपी जो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारूच मेल्लो आसा. आनी दुसरी तेणी गाडी धपको दिवन ती सायडीच्या ती फॉर्च्युनर गाडी ती गाडी मोलेंच्यान हांगा वयताली परवरी वचपाक वयताली. परवरी तेन्ना हांगा ते गाडयेक तेंच्यांनी सायडीच्यान ते गाडयेन सायडीच्यान धपको दीत गेल्ली. पूण गाडयेची भितर 6 जाण फॅमिली आशिल्ली ती उबळी गेल्ली. ती आपली घर वयताली परवरीन. तांकां कोणाक कांयच जालें ना. दय सयकान तांकां कोणाक कांयच जालें ना. आनी आतां पळयलें जाल्यार फाटले ती बस व्हरोन तेणी ती आपली व्हरोन ती झाडां मारलेली आसा. आनी ते बसीन भितर जी पॅसेंजर आसलेली एक बायल मनीस आसली तिका तो बसीचो एक रॉड तेजी पोटान सायडीच्यान घुसलेला. तिका हॉस्पिटलान व्हेल्या. ती गंभीर जखमी जाल्ली आसा. आनी ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांय बी हांगा चिड्डोन तो कॅबिनान उरलेलो. आनी तेका काडपा खातीर आतां जवळ जवळ एक तास प्रयत्न करता फोंडा अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आनी स्थानीक लोक 1 तास प्रयत्न करता. तरी तेका काडपाक अजून ट्राय आयलो ना तो. आतां तेका केन्ना कॅबिनाच्यान जे काडून भायर काडटा ते पळयता. आनी तेतून म्हळ्यार ही बॉडीची ही जे ट्रकाची आसलेली ती बॉडी तेंच्यांनी काडून दवरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कासावलेच्यान एकनाथ खेडेकर.
नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल निमण्या पुलिशेच्या जाळ्यात अडकली. प्रिया अतुल यादव हे दुबावीत बायलेक दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांतल्यान अटक केल्या. पळयात. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. ह्या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केली. पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यात घेतली. प्रिया यादव हिणे वेगवेगळी नावां सांगून साबार लोकांक तोपी घाल्ली. ह्याच प्रकरणात आनीक एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली आनी पुलीस प्रियाचो सोद घेताले. निमणे कडेन प्रिया कोल्हापुरांत पुलिसांच्या हाताक लागली. आपल्या ल्हान चलयेच्या ऑपरेशनाक पयशे जाय अशें सांगून प्रिया यादवान लोकांकडल्यान पयशे घेतिल्ले. दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसाच्या जाळ्यात अडकल्ली हीच ती प्रिया यादव ही दुबावीत बायल. पोलीस सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ले प्रिया यादव हे बायलेक महाराष्ट्रात ताब्यात घेवन उपरांत काल आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. चौकशी केले उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा. रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन प्रिया यादव हे बायलेन दिवचलच्या कांय जाणांक मेळून कोट्यांनी रुपयांचो चुनो लायिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या फसवणूक प्रकरणात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत प्रिया यादव हे बायले आड दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. आपले आड कागाळ नोंद जाल्या ही खबर कळटकीच दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया यादव ही बायल अचकीत बेपत्ता जाल्ली. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ती फरार आशिल्ली. प्रिया यादव ही दिवचलच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटकीच तिच्या हायेसार बळी पडिल्ल्या लोकांचेर आकांत आयलो. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतच ह्या लोकांनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांकां घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ली. प्रिया यादव हे बायलेक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ह्या लोकांनी लावन धरिल्ली. ह्या फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हे बायले आड भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. मजगती ह्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेन्ना ह्या प्रकरणात एका पुलिसान प्रिया यादव हे बायलेक मजत केल्ल्याचे स्पश्ट जाले. रोहन वेंजी ह्या पुलिसाक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली. ताचे उपरांत ताचेर निलंबनाची कारवाय केली. फाटल्या 2.5 म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली प्रिया यादव ही बायल आतां पुलिसांक मेळिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणात प्रिया यादव हे बायलेन कितल्या जाणांक आनी कशी तोपी घातल्या ते चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. ह्या भानगडींनी प्रिया यादव हे बायलेक आनीक कोणी मजत केल्या काय ना, आनीक कोण ह्या प्रकरणात घुसपल्यात काय ना ते पुलीस चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. मात प्रिया यादव हे बायलेक अटक केल्ल्या तिच्या हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा. आतां पळोवचें पडटलें पुलीस ह्या प्रकरणाचो कसो तपास करतात ते. मजगती प्रिया यादव हे बायलेचे मूळ नांव प्रार्थना अशें आशिल्ल्याचें कळटा. तिचे कुळार पेडणे तालुक्यांतल्या एका गांवांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम.
लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या. उक्तावण जावच्या पयलींच कुटबण जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. ह्या वाठारांत कॉलेराचे दुयेंस मेळे उपरांत कुटबण जेटीचो जावपी गैरवापर सामकार आयलो. कुटबण जेटी ही गोंयांत सगळ्यात व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्यात. देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरिल्लो प्रकल्प पुराय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. बोट दर्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवची तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कुटबण जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें. जेटी बांदून कंप्लीट जाल्यार 2-2.5 वर्सां जाली आनी तिचो उद्घाटन करच्या पयलींच लोकांनी मिसयूज करपाचें काम जें आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात केलां. हें हांवें कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी लोकांक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मिसयूज करपाची संवय जाल्ली आहा आनी आमी जर ते टायटन करिना जाल्यार सगळ्या पद्दतीन अशाच पद्दतीन ते मिसयूज करपाक लागलेले आहा. बट जेन्ना कॉलरा आयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें आमदारांनूय बी आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन हांव आनी आमचो अलेक्स बाब मंत्री हांगासर आयल्या उपरांत पळयलें सगळें मॅस आशिल्लें. म्हणजे जे बोट ओनर आसा जे हांगा बिझनेस करतात तेच बाकीच्या बिझनेसांक पाड घालतात, स्पश्ट सांगल्यार जाता. आनी तेच बाकीचे प्रॉब्लेम लोकांक क्रिएट करताले सगळे जाण. आतां सोल्युशन जर काडटले आसत जाल्यार तेंचें सहकार्य म्हत्वाचें आशिल्लें. बट गव्हर्मेंट टायटन करिना तो पर्यंत एकदां मनीस आयकना. थोडेशें आमकां टायटन करचें पडलें. बट गोंयांतली सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग जेटी जर खंयची आसत जाल्यार ती कुडबोणा आसा. ट्रेनिंग हॉल 10-12 कोटीन जातले, आयज ताका 20 कोटी लागतले. म्हाका दिसता 2014 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो. एप्रॉक्सिमेटली 13 crores ऑफ रुपीज आमी ह्या जेटीचेर स्पेंड केल्या जेणे करून ती लोकांक बऱ्या पद्दतीन यूज जावपा खातीर. इन फ्युचर जर लोकांचें सहकार्य आसत जाल्यार उरलेलोय प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट करपाची आमची तयारी आसा. विनय बाबान जें सांगलें की आमकां धाकट्यो बोटी लावपाक दी, व्हडल्यो बोटी तुमीच ठरयात. आमी आमच्या बोटकारांक कंपल्सरी करतले की ह्यान फुडें निदान येता तो मनीस तेजो मेडिकली फिट आसा काय ना, पुलीस व्हेरिफिकेशना काय ना, तेणी हेल्थ कार्ड घेवप हे कंपल्सरी आसा. डे टू डे बोट जी लाकडी येता ती दॅट इज ओके. बट जी बोट 4 दीस 5 दीस भितर उरता सो जे टॉयलेटूय तितके कंपल्सरी आसपाक जाय. गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी करता. बट बोट ओनरांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्ही, तांच्यांनी लेबर आसलेल्या त्या लेबराच्या हेल्थाची काळजी घेवची हें तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी ती घेवप बाबा पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें, मेडिकल चेकअप आसतलें, हेंय सगळें करप तितकें गरजेचें आसा. म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी जेटी हँडओव्हर केली. ती आतां बरेंच तांचें म्हणटा की तुमीच स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. हांव आनी मंत्री येतलो पळोवपाक कोणी बोटी कितल्यो लायल्यो त्यो तुमी करपाक जाय. म्हाका दिसता जर तुमी रूल फॉलो केले आनी तुमी जर आमकां कॉपरेट केलें आमचो आसा त्या स्टाफाक जाल्यार वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता. टायम टू टायम तिचो मेंटेनन्स करपाचें काम आमी करता. बट कॉपरेशन तुमचें जाय. पोरणे गोंयचे सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्याची सगळी कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली. आतां मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यांत अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला बसका जाली. बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेख सिकीर हाजीर आशिल्ले. अंदूचो सुवाळो भव्य स्वरुपाचो जातलो. येरादारी खातीर कदंबा भशेनची वेवस्था केल्यार रस्ते हॉटमिक्स करपाची कामां आनीक 8 दिसांनी पुराय जातली. सगळ्या कामांची गती समाधानकारक आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान जो अलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस जे रेग्युलर रिव्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. पण ओवरऑल कामाचो रिव्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जे आसा पळय तें पुराय जाल्लें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखे पर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर एक परत एकदा रिव्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन तुमी रिव्यू घेतलो आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल. त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड, मडगांव, पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमेज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज ह्याची वेवस्था जी आहा पळय
ही कदंबा कडल्यान करता. सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा. ती बाकीचे रुटीन जी आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरी टीम जी आसा पळय ती कंप्लीट करीत आसा. खात्री आसा की पुराय जाता. पावस काल सुद्दां पडला बरोबर हांवें हे कंप्लीट करपाक ते घेतलेले आसा. इवन जर रोड आसत किंवा तुजो बाकीचो चिंबल रोड आसत हे जे आसा पयलीं फुडल्या 8-10 दिसांत ते पुराय कंप्लीट जाता. 15 तारखेपर्यंत सगळें जातलें. पणजेचो नुस्त्याचो बाजार शिफ्ट करून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत नुस्तेकार पत्र्याचा शेडीनूच आसा. आता जागोय कमी आशिल्ल्या कारणान नुस्तेकारांक तशेंच गिरायकांक अडचण जाता. तेच बरोबर नुस्त्याचें उदक फुटपाती वयल्यान व्हांवता ताका लागून घाणी पडटात. पयलीं नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुताले पूण आतां तशें जायना कित्याक तांकां आतां उदक मेळना. आतां कांय नुस्तेकार उठले उपरांत राती एक टँकर हाडून मार्केट धुतात तरी लेगीत तेंचें धुवप वेगळे भशेन. ताका लागून सकाळ फुडें आयले उपरांत नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुतात. आतां आमकां केन्ना नव्या मार्केटांत व्हरतात हें देवाकूच खबर अशें म्हणून नुस्तेकारांनी सगळें देवार सोडून दिलां. आयकात तांचें. तेणी आमकां सांगलां आमचे पयलें बांदतले आनी आमकां पयलें शिफ्ट करतले म्हणून थिंगा. आमी आतां तशें आमी कांय म्हणिना आमकां शिफ्ट करतले म्हणून आमी रावल्या. आतां तेणें उतर दिला म्हणटो तेणें आमकां शिफ्ट करपाकूच जाय बेगीन करून. तेणें आमकां 1 म्हयन्याचो टायमींग दिलोलो म्हणजे 1 म्हयनो जालो. ते मोडटा ते मातशें अजून तेंचें काम जावंक ना. ते आतां हे मोडटले आनी ते उपरांत ते बांदतले. आतां आमच्यांनी सांगोंक जायना ते आमकां केन्ना भितर व्हरतले पळय ते. पूण आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता ना न्हू ही पत्री न्हू गरम जाता आनी आमकां उदकाचें प्रॉब्लेम आहा. उदक ना हिंगा. आमकां उदक आतां थिंगा बांय आहा पूण आमकां उदक हाडूंक मेळना. बांय आहाली आमी ते बांयचेंच उदक यूज करताले. ह्या बाजाराक न्हू नाहलो केन्नाच पूण ते आतां म्हणटा मागीर आमी बाजार बांदता तेन्ना न्हू बो सगळें घालून दितले म्हणून. पूण तेणी आतां पळोवया ते दिल्या आमी दिल्या बगर कांय म्हणपाक जायना. निवड ते सांजचे कितें करता सान मारता टँकर हाडटा आनी उदक मारता. आमी तांकां सांगलां दिसाक 1 टँकर तरी हाडून उदक मार कित्याक नुस्त्याची सगळी घाण आसता वास पडटा म्हणटो तांकां आमी सांगलां. ते आतां रातचे धुता बस 1 टँकर हाडटा आनी धुवन वयता. आयला थिंगा आतां केन्ना पावतले खबर ना. बाजार मोडला व्हरो केन्ना बांदतलो कोण जाणा. गॅरंटी ना आमकां 8 दिसांत प्रायस जालो आमकां. 8 दिसाचो प्रायस जालो. आतां 8 दिसान बिल्डींग जाता बांदूंक. आतां देव पळयतलो आमकां आनी कितें फुडलें आमी कांय पळयना. पणजे नुस्त्याच्या बाजारात पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन मार्केटात येतात. कांय जाण जाल्यार रस्त्यारूय गाडयो पार्क करतात. ताका लागून मुख्य रस्त्यावयली येरादारी आडकून पडटा. पळयात. हांव आसा आयज पणजे फीश मार्केटान जे हांगासले जे वेंडर्स आसा पयलीं जे ओल्ड फीश मार्केट पणजे आशिल्ले तांकां ते फीश मार्केट डेमोलिश करता म्हणून जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां भायर शेड घालून दिली आनी तांकां सांगलें की हांगा तुमकां बरें मार्केट मेळटलें म्हणून सद्याक टेम्पररी तुमी हांगा शिफ्ट जायात म्हणून. पूण खरी हांगा परिस्थिती कितें आसा ती आतां पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां सांगलेलें 1 म्हयने भितर तुमकां नवे मार्केटान शिफ्ट करतले म्हणून. पूण आजून पर्यंत हांगा तांकां नवे मार्केटान शिफ्ट केल्लें ना. ताका लागून हांगा खुबशे लोकांक वेंडर्सांकूच न्हू खुबशे लोकांक त्रास जाता. जे नुस्तें व्हरपाक येता तांकां पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता. तशेंच तुमी पळोवंक शकतात पार्किंग जी आसा ती पार्किंग हांगा रस्त्याचेर सुद्दां आसता आनीक तांकां रस्त्याचेर पार्किंग करून तांकां हांगा नुस्तें व्हरपाक येवचें पडटा. जेणे करून ट्रॅफिकांक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनीक मेन गजाल म्हटल्यार हांगासलें जें हायजीन आसा त्या हायजिनाचेर सुद्दां खंय तरी प्रॉब्लेम असो जाता. म्हटल्यार पळोवंक शकतात नुस्त्याचें मार्केट म्हणजे कशें कितें आसतलें तें तेजें उदक व्हांवता आनी कितें व्हांवता. आनीक हांगा जेन्ना वेंडर्सां कडेन उलयलें तेन्ना वेंडर्सांनी सांगलें तांकां निवळ दवरपाक हांगा उदक सारकें मेळना. कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजे मार्केटाच्यान गौरेश गांवकर. किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांतल्या करमणे वाठारांत रस्त्या कुशीक संरक्षण मेळत नाशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी करपी लोकां खातीर धोखादायक जाला. ह्या वाठारांत पुलास आमकार आशिल्ल्या रस्त्याच्या दोनूय वटेन खोल दरी आशिल्ल्यान जायते फावट अपघात जाल्यात तशेंच आनीकूय अपघात जावं येतात. ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्याचे रस्तो विभागान हाची दखल घेवन ह्या रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत उबारची तशेंच किल्लपाल दाबाळ पंचायतीनूय हातूंत लक्ष घालची अशी मागणी तळावेली केल्या. आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांतल्या करमणे ह्या गांवांत आसा. ज्या जाग्यार एक पूल आसा त्या पुला कडेन दोनूय सायडीच्यान दोनूय बाजून मोठ्या प्रमाणात दरी आसा आनी सायडीन लोकांची कुळागर आसा. पूण एकदां जी आनी हांगा सायडीचे वळण आसा एकदां गाडी जर भायर गेली ती सोमती गाडी सकयल वयता. हेजे पयलीं अशी हांगा दुर्घटना घडलेली आसा. तेन्ना दोनूय सायडीच्यान जे पुलाच्या दोनूय सायडीच्यान जे जो 100 मिटर सुमार अंतराचेर
अशी दोन्ही सायडीन पूल आनी 100 मिटर अंतर अशी धरून उबारपाची गरज आसा. नाजाल्यार जे रेडीमेड जे लोखंडी जे संरक्षण कंपाऊंड मेळटा ते उबारपाची गरज आसा. ते उबारल्यार हांगा अपघात जावपा पूण हेजे पयलीं हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा अपघात जाल्लो. एक गाडी सकयल सुद्दां पडलेली आनी एक्सिडंट जबरदस्त आशिल्लो. तेन्ना जो सार्वजनीक रस्ता विभाग आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी हांगा दोन्ही सायडीच्यान कंपाऊंड घालचो आनी हेजो पाठपुरावो जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्र आसा पंचायत आसा त्यांनी करचो अशी हांगा थळाव्याची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर करमणेच्यान एकनाथ खेडेकर. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करपी कर्नाटक मालपेचे 2 ट्रॉलर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी जप्त केले. उपरांत दोनूय ट्रॉलर पणजी जेटी वयल्या नुस्तेमारी खात्याच्या सुवादीन केले आणि नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी ह्या प्रकाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना. गव्हर्नमेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा. 20 लाखाचे नुस्तें पण निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना. इलिगल फिशिंग आहे आणि लायटी मध्ये घालता. केलेले नुस्तें काय ना म्हणून परतून येयले. हे सवनाय जागा हे बुडयेचे म्हाकाचे सवनाय आमचे आमी मागीर मे म्हयन्यान हातेले. 2 फाटी हाडले हांकां. हे बोटींग 2 फाटी हाडले. हे फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना. पळय सवना पळय हो आमी इल्लो एकठांय करताले. हो सवनाव हे सवनायचेर आमचे मे म्हयनो धुकलता. धाकटो थोडे नुस्तें. हे आतां बोट भरून नुस्तें आहा तेंचे. गव्हर्नमेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना. आता नाजाल्यार पब्लिकाक पळय कितें तरी पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा. आता आम्ही दुसरे फावटी 2 बोटी पयले हाडलेले आणि आता 2 बोटी धरून हाडल्या. आमकां कितले रिस्कान आमी 2 बोटी आतांय परतून रिस्कान आमी 2 बोटी धरून हाडल्या विथ पुलीस. आमकां ते मारूं येताले. पुलीस आसून आमी सालवार जाल्यार आमी मोत्तेले. इतले आमकां रिस्क घेवन आमी बोटी हाडटा आणि हे 2 लाख 3 लाखाचे नुस्तें 50,000 निघता. 20,000चे नुस्तें हाय बोटी राहता. 2 लाख 3 लाख बेस्टच फायन मारता हांकां. 20 लाखाचे नुस्तें आहा. माणकी म्हणून नाका. भाव म्हणून भाव सुमार 3 लाखाचो भाव आहा. बांगडो सुमार 5 लाखाचो. हांव भितर गेलो हांवें पळयला नुस्तें. 2 रूम आमी न्हिदता पळय ते बेडरूम 2 रूम भर भितर नुस्तें आहा बांगडो आनी सेपरेट व्हडली दारां बोटी. आनी ही बोट व्हडली गोंयान आनी एक बोट ना व्हडल्यो बोटी. मालफीच्यो बुल ट्रॉलिंग इलिगल फिशिंग आहे आणि लायटी मध्ये घालता. लायटी आता हांवें आयकल्या 100 मिटरांनी कॉमेन्स केल्या. कोर्टान हायकोर्टान अजूनही हे आहा तेंचे पेटिशन आहा. अजूनही तेंचे पास सांगना तरी LED लायटी घालता. आता हेंचे तर एक्शन जायना जाल्यार LED लायटीचेर एक्शन जावपाक जाय. हेंचेर जाला तो तेंचेर जावपाक जाय. ह्या पार्टी आमचे बारीक फिशरमॅन कॅनो ओनर नेरूळचे पार्टीचेर वचोन भायर गेले दवरपाक आनी तितून एक मरीन पुलिसी आशिल्लो आनी ते भायर गेले तांकां दवरपाक. आतां जेन्ना ते दवरपाक गेले तेन्ना तेंच्यांनी कितें जाव काडूची पडटा आनी ते 2 बोटी पळय दवरले तेन्ना हे एक बोट येयले तेंच्या आंगार. आतां हे बोट इन्क्लुडींग द मरीन पुलीस वॉज सिटींग ऑन दॅट बोट. दे कुड हॅव कॅप्सायज देर आनी मरपाक शकताले. आंगार येयले अटॅक करपाक येयले. पण आता इतले रिस्क घेवन आमचे फिशरमॅन आता भायर वयतात धरपाक. पण खंय ना खंय कायदो पळय आसा तो खंय ना खंय लिनियंट आहा. कित्याक 40 वर्सां जाली तोच कायदो अजून इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा. आनी आमी एक्चुअली वी हॅड गिवन इन रिटर्न टू द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी डायरेक्टर की हे जे कायदो पळय आहा ते एमेंड करपाक जाय. जेन्ना आमी 2 बोटी पळय धरले हय मागीर 3री बोट आमी ताका धरपाक वयतले. मागीर तो आमचो कॉन्स्टेबल आहा तो पिल्लू मारून तो थंड जालो सारको. ते कशेंच रावना. तेणें आपले ते गन घेवन ताका शूट करपाचो तेणें प्रयत्न केलो पूण तोरी ते रावना. विशल मारून तो सारको जाम आनी मागीर तेणें आमकां भायर येयले. अरे पर 15 मिनटां ते आमकां भायर घेवन गेले मुद्दम त्या ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपान आनी 10 बोटी थिंगा ग्रुप आसलो तेंचो. मागीर थिंगा पावता रिटर्न आमकां ते अटॅक करपाक
दापोटी आमकां अटॅक करपाक तेजेर अटॅक कशे अटॅक करताले म्हणजे पोते रिटर्न येवंक लागले ते फुल स्पीड घालून रिटर्न येवपाक लागले उडोवपाक वय आमकां मारून उडोवपाक मागीर तो कॉन्स्टेबल भियेलो आनी सकलो बसलो थिंगा कॉन्स्टेबल सारको भियेलो अशें जाल्यार आमकां व्हेरी रिस्की तुम्ही एज अ फिशरमॅन तुम्ही कितें स्ट्रायक बी करपाचें कितें चिंतलां स्ट्रायक करपाचें कांय ना जे मेरेन सरकार आमचो हे भाशेन तो चलत ना तुम्ही कितें पावल उखलतले आमी पावल पळोवया आतां फाल्यां कितें जाता तें पळोवपा न्हू आतां गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता फिशरी कितें एक्शन घेता फिशरी डायरेक्टर फिशरी मिनिस्टर आनी आमचो CM कितें एक्शन घेता ते प्रमाणे आहा उत्तराखंडातल्या आलमोड वाठारात बस चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस दरीत कोसळ्ळी. सुमार 40 प्रवासी या बशींतल्यान प्रवास करताले. 40 प्रवासांतल्या 15 प्रवाशांक मरण आयला. सध्या नेटान बचाव कार्य सुरू आसा. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.